बिनकामाचो न्हवरो तो फक्त इल्लो कलेक्शनाक निवडून येयल्लो. फक्त तिने कलेक्शनाक तो आमदार जावन येयला आनी काय ना. ते कमिशनाचे मनीस तो ते डेव्हलपमेंटा विचार करता त्या साळगांवच्या रस्त्यांक पाड घालून दवरला. आतां पळय फाटल्यान सगळे लोक उबे रावले आसा. काय ना प्लॅनिंग बी काय ना. हे आमचे हाडयले वचा खंयच्यान वचा. एखादी बाय कोण बरी ना कोण गुरुवार आसा कोण पयशे ना तेणी कितें करपाचें रे. हे आतां सर्वसामान्यांचे गोंयकार पळय कितें तरी प्लॅनिंग करा मरे. सकयल रस्त्याक खंय तरी कोणाक दवरा थंय सकयल धाडा मरे. अचानक येता हांगा रस्ते हाडयले खस बाय लोकांनी. लोकांनी पयशे पेट्रोल घालपाक रे प्रत्येकाच्या घरांत कोण ना कोण सीक आसा म्हणजे कितें रे. आनी आपूण न्हिदता परवरी बंगल्याचेर वतो. सगळ्या देवांक लोकांक फोटो निवडून येवन डेव्हलपमेंट करपाक खातीर बीजेपी उडून गेल्लो मरे. खंय न्हिदला तर पाड घेतला त्या मतदारसंघाक मरे. अशें जेन्ना मनीस मरे कमिशनाक निवडून येता पळय न्हू असोच मतदारसंघाक पाड पडटा. राजेश आयज तुमी परत एकदां सालिगांव इंडस्ट्रियल इस्टेटाच्या रस्त्यार हांगा आयिल्ले कित्या खातीर आयिल्ले आसा? पूण फाटल्यान पळय मरे शेण काडटा. केदाराचें डेव्हलपमेंट तुका फाटल्यान दिसतलें. जो मनीस सगळ्या देवांक धर्मांक फोटोवन काँग्रेसीन निवडून बीजेपीन गेल्लो फक्त सालिगांव पूण डेव्हलपमेंट करतलो म्हणून. फाटल्यान पयल्या प्रमाणे कळटा डेव्हलपमेंटाचे कसले डेव्हलपमेंट चालू आहा ते. सगळ्यांक मरे म्हाका दिसता फेलियर आमदार म्हणजे साळगांव मतदारसंघ तर कोणाची गणना कितें जातली जाल्यार केदार नायकाक जातली. कित्याक जो केदार नायक प्रत्येक फावटी खंय नाल आनी कट्टो कितें फोडटा पळय कितें सांगता आपूण अशें डेव्हलपमेंट चालू आहा आपले येणाऱ्या 50 वर्सां डेव्हलपमेंट करपाची गरज ना. हे जे तरी पयशे न्हू फाटल्यान आमी कितें 50 वर्सां फाटीं गेल्या कशें दिसता. असले ते रस्ते तेणी पाड घालून दवरलेले आसा. एका फक्त काय ना रे हो जाल्यार मुंगेरलाल की हसीन सपनी लोकांक मुर्खान काडपाचो एजंडा आसा. हेजे कडेन कांय जावपाचें ना. हेणी फक्त 1.5 वर्स पयलीं उरला न्हू ती आमदार पदाची भोग भोगपाचो आनी घरा वचून न्हिदपाचो. पावसान काँक्रिटींग करप कितें पर्यंत योग्य आसा दिसता तुमकां? मूर्खता रे. मनशाक जेन्ना विजन आसतना पळय तो असली कर्मां करता. तो कमिशनाक निवडून येयला रे. तेजे कडेन विजन काय ना. तो कमिशनाचो मनीस. ज्या वेळार पंचायतीच्या वेळार तो सरपंच आसलो थंय कितें पाड घातला ते आमकां खबर आसा न्हू. केदाराक आमी वयर सकयल वळखता केदार कितको डेव्हलपमेंट करपाक गेला ते. हें पयल्या पर्यंत कळटा मरे रे. जेन्ना एखाद्या रोडाचें कितें तूं फोडटा किंवा कॉन्क्रिटींग करता कितें डांबरींग तें केन्ना करपाक जाय. नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी हे कितें रे कितें पावस पडटा आनी हे सर्वसामान्य जनतेच्या पयशांचे टॅक्साची वाट लायता मरे तो. तेका आयते सगळें घरा कडेन गावता लायट उदक कपड्याची बिलां म्हूण सगळें कितें फुकट व्हरूंक जाय. तेका काय घेणें ना. आपणीन म्हणजे कोणी तुज्या बोल्सांचे पयशे खर्च करता तूं. आमचे पयशे मरे सर्वसामान्य टॅक्साचे पयशे मरे. एका सायडीन आमी पळयता की हांगासर इंडस्ट्री इस्टेट आसा खुबशे लोक हांगा आपल्या कामा खातीर हांगा अप एंड डावन करता. कितले त्रास लोकांक सोंसचे पडटा ह्या हांचे खातीर? सगळें कशें आसा मरे ह्यो मरे जनतेच्या पयशाची लूट आनी सर्वसामान्य मनीस जेन्ना प्रवास करता पळय न्हू ताका कितके त्रास सोंसचे पडटा आनी विचार करण्या पलीकडे तूं पळय मरे आतां एखादी आमी थंयच्यान आतां येताले थंयचे रस्ते आडोवन दवरला प्लॅनिंग बी कांय ना. लोकांक कळोवपाचें कांय ना. एखादो मनीस जेन्ना आपल्या बायले भुरग्यांक किंवा कोण पेशंटाक किंवा कोणूय जावं आपले घेवन येता पळय तेन्ना अचानक समोर रस्तो आडयले पर्यंत तेर कितें जावंक फावा. एके सायडीक लोकांचेर आर्थीक टंचाई येयल्ली आसा आनी ते टंचाईचे लोकांक कशें फेस करचें पडटा पळय. एखाद्या इंडस्ट्रीन आयज कामाक कोण येतलो जाल्यार तेका कसो हेल्पाटे भरून थोटेन तसो पिलेन आनी सावळेचेर थंयसरूय पाड घातलेल्या तेणी. खंयचोच रस्तो तेणी बरो धरूंक ना. खंयचोच वय साळगांवचे म्हाका दिसता मॅक्झिमम 90% रस्त्यांक केदारान पाड घालून दवरल्या. जेका तुका तर विजन ना जाल्यार हात लावनाका मरे तूं. तेवढं जायना उक्की बस. लोकूय समजतले बाबा हो बिन कामाचो न्हवरो म्हणून तें तरी कर मरे. प्रत्येक फाटीन नाल्यार आतां म्हाका दिसता पोळयो करून खरें म्हणजे पीठ हांगर दिली मेळपाचें ह्या बेठ्यान घालून हांगा पोळयो बसपाची. खरें सांगता मरे असो आमदार आमकां साळगांव मतदारसंघात केन्नाच गावूंक. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.